आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सौम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, आराधन तुका सौम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, 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 महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा सम्या होगलाब सम्या महिमा सम्या वंदन सम्या स्तुति सम्या हालेलुया 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 हालेलुया. सम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. कीर्तन 92 वळी 1 आनी मुखार. सर्वेस्परा कर्गां दिवंक फावो बो वर्त्या देवा, तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळी तुजो मोग परगटोवंक फावो, रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नारेच्या मधुर नादान, तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासतां. कितली वर्ती कृत्यां तुजी सर्वेस्परा, कितलो गूढ तुज्यो येवजण्यो.
मूर्ख मनशाक हें कळना, पिशाक तें समजना. ससनाक पूण तूं सर्वेस्परा ससनाक बोव व्हरतो. सोमया मुखार आसची आमी किर्तनगाराच्या ह्या बोगणांनी ताचे समोर आमकां समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया. किर्तनगार सांगता, तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय. तुज्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासतां. आमच्या जिवितांत आमकां दिवसो संतोष दिवसो, ददोसकाय दिवसो, समाधान दिवसो देव आमचे समोर आसा. आमच्या सोमयातय आमची दिश्ट आमी दवरनासा. ताच्या हजरपणांत थोडो वेळ आसा करच्याक. ताच्या सांगता आमी आमच्या जिविताची हर एक गणितां वांटून घेवच्याक. फाटल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत घडलेलें सगळें ताचे मुखार आमी उसारच्याक ह्या रादानांत आमी भाग घेवन आसा. आमची दिश्ट सोमयाचेर आमी दवरनासा. तेस सोमयाक आमी स्तुती करया. तेस सोमयाचें बरेंपण आमी वळखून घेवया आनी आमच्या जेजूक आमच्या सोमयाक आराधन करून गावया गीत. बापाक नमान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. बापाक नमान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. जेजूक नमान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. आत्म्याक नमान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. ग्लोरी हालेलुया. हात उबारून ग्लोरी हालेलुया. हालेलुया. ग्लोरी हालेलुया. ग्लोरी हालेलुया. 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 गान सोम्या उगलाब सोम्या महिमा सोम्या वंदन सोम्या स्तुति सोम्या नमस्कार सोम्या. हालेलुया. 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 आराधना यीशुवे 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 वंदन. हालेलुया. 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 जेसु 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 जेसु. हालेलुया. 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 जावन सवंजल अध्यायी 1 शब्द देवा सवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. सोमयाच्या येण्याक आमी आयती जावन आसा. सोमयाच्या जल्माचे परबेक लागशिल्ली तयार आमी करता आसतना ताच्या पयलें पवित्र सभा आमकां ताच्या येण्याक आयती रावच्याक एक काळ म्हणलें बरी दिता. आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार सोमयाच्या येण्याक आयती जावच्याक आमकां आमी आयती करनासा. मगळा जेजू, ह्या आराधना वेळार तुज्या येण्याक आयती जावन आसच्या आमकां हर एकल्यांक तुज्या कृपेन आनी सक्तीन तूं बर.
ह्या रादानांत भाग घेवन आसच्या आम सोमेसांक तुजो मोग तूं व्यक्त कर. तूं ह्या संवसाराक येताय, आमकां हर एकल्यांक तूं भेटताय. तुजो मोग, शांती, समाधान आमच्या जिवितांत आसा करच्याक आमकां आदार दिताय. मगळा जेजू, आम्हा सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे जिवितांत तो खरो संतोष तूं फावो कर. न्ही थोड्यांचो वेळ आसो बागार ससनाचो संतोष, आनी प्रत्येक करून आमच्या जिवितांत आसचे हर एक मेळेपण पयस जावं दी, हर एक कश्ट पयस जावं दी, आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां पयस जावं दी, आमच्या काळजांतलें भें पयस जावं दी, आमच्या मोतींतलें हर एक संगत, नकारात्मक संगत पयस जावं दी, आनी आमच्या जिवितांत आमी आशेतांव समाधान दादोसकाय तुजे मरिफात आमकां फावो जावं दी. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयतांव तुज्या पुता जेजूची नांवां. आमेन. समेस्त आमी बसया. इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3 वळ 1 आनी मुखार. सर्वेस्पर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलों, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. इसाया प्रवादे मुखांतर देव ताच्या परचेक बासावणी दिता. ही उतरां आमच्या कानांत पडटा आसतना देवाचें योजन, देवाचो मोग मनशा कुळांत कितलो वर्तो म्हणलें समजयता. आनी तेंच योजन कळीत करच्या खातीर, तोचो मोग मनशा कुळाक दाखोवच्या खातीर जेजूचें येणें ह्या संवसाराक जाल्लें. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांत आमी आयकलें, हांव तुजे सवें आसतलों, हांव तुजे सवें आसतलों. तुका बादाक जावचें ना, तूं लासोन वेसोनाय, खंयच्याय रितीचें बादाक तुका जावचें ना. कित्याक हांव तुजो देव, पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. जेजूचें नांव आमी उगडास काडटा आसतना इम्मॅन्युएल, देव आमचे सांगता म्हणलें सत ह्या शब्दांत आमी समजता. आनी देवान केल्ली ती बासवणी, पोरण्या सोल्ल्यांतली हर एक बासवणी जेजू क्रिस्ता मरिफात ताणें संपूर्ण केली. मात्र न्ही, आपणाच्या पुताक, आपणाच्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसाराक म्हज्या आनी तुज्या खातीर ताणें तो धाडलो. कित्याक देवा बापाचो मोग मनशा कुळांतय दाखोवच्याक. देखून मोगाच्या इश्टानो, जेजू मुखार आसची आमी एक घडीभर आमच्या जिवितांत सोम्यान आमचे थंय दाखयलेलो हर एक मोग, त्या मोगाची गडितां एक घडीभर आमी उगडासा काडया. एका पुरबायेचें जिवीत सोम्यान आमकां दिल्लें, आमच्या जिवितांत ताचो मोग व्यक्त करता. आमकां हर एकल्यांक तो सांबाळून व्हरता, आमकां आत्मीक रितीन पोशण दिता, आमच्या काळजांत बिडार करता, ताच्या कृपेन आनी सक्तेन आमकां तो भरता. हें जावन आसा ताच्या जिवितांत ताणें आमचे थंय दाखोवचो वर्तो मोग. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचतांव 15व्या अध्यायांत सुकोन गेल्ल्या शेळयेची वपार, आनी त्या वपारेंत ती शेळी हांव आनी तूं जावन आसा. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्याच आशेक लागून, कुशालकायेक लागून, आमच्या सुस्वार्थाक लागून आमी जेन्ना त्या वेचीक शेळये बरी पयस वेता आसतना आमकां पाटी हाडचें, आमकां बगसूचें, आमकां प्रत्येक करून ताच्या खांदार घाल त्या हिंडाक पाटी हाडचें येवजन जावन आसा देवाचें. आनी तोच देवाचो मोग जेजून आमचे तें बोगसणाच्या स्पिरिता मुखांतर, प्राजिताच्या स्पिरिता मुखांतर दाखयलेलीं गडितां ताचो मोग आमचे थंय व्यक्त करतात. सोम्यान आमचो मोग प्रत्येक करून आमकां दाखयलेलें आसा.
आमच्या जिवितांत आमची म्हणली मनशां ताणें आमकां दिल्यात. आमची आवय बापाय ताणें आमकां दिल्ली, आमची भाव भयणी ताणें आमकां दिल्ली, आमचे इश्ट मंत्र ताणें आमकां दिल्लें, आमचो पती पतीन भुरग्यांचे देणें आमकां फावो केल्लें. आमच्या जिवितांत सोम्याचो मोग दाखयता. कित्याक तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय, म्हज्या मोगांत रावो जाय म्हणल्यार उतराकाल ताणें आमकां ताचो मोग ह्या मनशा मुखांतर कळीत केला. ताणें आमकां ताच्या मोगांत भरलेलीं विविध गणितां आमी हाडयेत. पिडेंत पडटा आसतना सोंग पुरो, निराशी जातना सोंग पुरो, सोलवणी येतना सोंग पुरो, जिवीतच नाका म्हणून आमी चिंतना सोंग पुरो. आमच्या जिवितांत विविध व्यक्ती मुखांत विविध गणितां मुखांतर ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत नवो बरवसो दिला आनी आमरिफात ताचो मोग ताणें आमच्या जिवितांत व्यक्त केला. मोगाच्या इश्टानो, सोम्या मुखार आसची आमी त्याच सोम्याचो मोग एक घडीभर नियाळ करया. त्याच सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लो मोग आमी उगडासा काडया. भिये नाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी, न्हंयतल्यान बुडशी जाल्यारी, उज्यांत सलश्यो जाल्यारी तुका कितेंच बादाक जावचें ना. कित्याक हांव तुजो देव, तुजो मोग करचो. सोम्या मुखार आसची आमी त्याच सोम्याचो मोग वळखून घेवया, त्याच सोम्याक आराधन करया आनी त्याच सोम्याचो मोग ह्या घडये अनुभव करचें प्रयत्न करच्याक मुखार सरया. पान संको 2:2 42. हल्लेलुया गावणू आमी सोम्याक नावडया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया गावून आमी सोम्याक नावडया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया गावणू आमी सोम्याक नावडया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया गावून आमी सोम्याक नावडया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया. सांगात आमी जैताची बोड बोबाट मारूया. सांगत आमी जैताची बोबाट मारूया. हल्लेलुया गावणू आमी सोम्याक नावडया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया गावून आमी सोम्याक नावडया, रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. पोतवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. पोतवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. हात वयर उबारया,
ताळयो पेटूया हात वयर उभारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही सैताची बोड बोबाट मारूया सांगत आम्ही सैताची बोट बोबाट मारूया हालेलुया गावून आम्ही सौम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सौम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आणि सोडवण आमकां आडून येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आणि सोडवण आमकां आडून येता हात वयर उबारुया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी सैताची बोड बोबाट मारूया सांगत आम्ही सैताची बोट बोबाट मारूया हालेलुया गावून आमी सौम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गावलो आम्ही सौम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 अर्गा सम्या उगलाब सम्या महिमा सम्या वंदन सम्या स्तुति सम्या नमस्कार सम्या जय सम्या हालेलुया 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 थैंक यू जीसस 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 थैंक यू प्रेज यू हालेलुया 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 ही गडे बरी समेस्त आमी दिंबी घालया मत्ते वाचोवंजल अध्याय 3 वळी 1 आनी मुखार जुदेयाच्या अरण्यांत स्नान दातार जुवांव दिश्टीक पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो तुमची पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला तुमची पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला आमच्या हात आमी जोडया साध्य जाता तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया सोम्या मुखार आसची आमी खरी एकली सोम्याच्या येण्याक लागशिल्ली तयाराय आमी करून आसा एका कुशीन सोम्याचो मोग ह्या गडिता फाटल्यान आमकां दिसून येता तर आनी एका कुशीन मनशाची तयाराय गरजेची म्हणलें स्नान दातार जुवांव आमकां समजोवचें प्रयत्न करता अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा इसाया प्रवादेच्या उतरांनी स्नान दातार जुवांवन जेजूच्या येण्याक आयती जावच्याक दिल्लें तें आपोवणें एक घडीभर आमकां वैयक्तीक रितीन हें आपोवणें आसा म्हणलें सत आमी समजूंक जाय योर्दान न्हंयत जेन्ना जेजून स्नान घेतलें ताच्या
स्नानाच्या उपरांत मिसांव आराम करता आसतना ताणें लोकांक दिल्लें आपोवणें तेंच जावन आसलें पातकेजीनी बदला बरी खबर सतमाना कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. मोगाच्या इश्टानो, सोमियाक भेटय जायतर आमच्या जिवितांत सोमियाचो मोग आमी अनुभव करी जायतर इम्मॅन्युएल सोमियान आमचे सांगता आस जायतर आमचें काळीज आमचें जिवीत ताका पसंदयेचें जावच्याक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या काळीज म्हणल्या गर्दनाच्या गोट्यांत सोमियाचें येणें जाय जायतर तो जागो नितळ आनी पवित्र जावंक आसा. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर नदर घालता आसतना सोमी आमकां ह्या आपोवण्या मरिफात कितें करी जाय म्हणलें स्पश्ट चित्रण आमच्या मुखार दवरता आनी तें आपोवणें जावन आसा तुमची पातकेची बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. सर्गींचे राज जेजू जावन आसा. जेजू म्हणलो व्यक्ती जावन आसा सर्गींचे राज. जेजून दिवचे शांती समाधान जावन आसा सर्गींचे राज. जेजून दाखोवचो मोग जावन आसा सर्गींचे राज. जेजून दिवचे येवकरिस्त जावन आसा सर्गींचे राज. जेजून दिवचे बोगसाणें जावन आसा सर्गींचे राज. जेजून आमचे दाखोवचे दयाळायाची करणी जावन आसा सर्गींचे राज. आनी अशें जेजूत जावन आसा आमच्या जिविताची सर्गींचे राज. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जेजून ये जायतर सर्गींचे राज हांवें आनी तुवें अनुभव करी जायतर सोमियाच्या येण्याक आमी आयतें जाय आनी ताच्याकी पयलें आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय. सोमिया मुखार आसची आमी ह्या मौनपणांत सोमिया तें आमच्या पातकांचे बोगसाणें आमी मागचें प्रयत्न करया. आमच्या उणेपणाचे अस्कतकायेचे बोगसाणें मागचें प्रयत्न आमी करया. सोमी आमकां ह्या घडये ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन आसा. आमच्या हर एकल्याचेर तो दीस लावन आसा. जंय खंय आमी आसां आमचेर सोमी ताचे दीस लावन आसा. ताचो संदेश आमच्या कानांत घालून आसा. परत आनी परत स्नानदातार जोच्या उतरांनी इजाया प्रवादेच्या उतरांनी सोमी आमकां परत आनी परत सांगून आसा तुमची पातकेची बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. सोमिया मुखार आसची आमी ताचो मोग वळखून घेता आसतना एक घडीभर आमच्या काळजाचें नवसरणी करचें, आमच्या जिविताचें नवसरणी करचें आनी ह्या मरिफात आमच्या सोमियाच्या येण्याक आयत रावच्याक ह्या घडये जेजूचो आदार आमी मागया. सोमिया लागीं बोगसाणें मागच्याक आमकां आमी आयतें करया. पातकामुची बोगो सोम्या काकुळ तुची दाखय मोगान म्हाका वेंगून दन्या गोपान तुज्या लेप पातकामुची बोगो सोम्या काकुळ तुची दाखय मोगान म्हाका वेंगून दन्या गोपान तुज्या लेप वेचीक पुता बरी हांव जालां तुजे तावन सोम्या पयस पावलां लागीं आपय गोपांतली पय दारार तुज्या रावलां दारार तुज्या रावलां पातकामुची बोगो सोम्या काकुळ तुची दाखय मोगान म्हाका वेंगून दन्या गोपान तुज्या लेप
पातकामुजी सोम्या हांव रडता काकूल तुजी हांव मागता सोम्या उलय हादन सलय भक्तीन आसाव मागता भक्तीन आसाव मागता काकूल मुजी गोजे सोम्या काकूल तुजी दाखय मोगान म्हाका वेगून दनिया गोपांक तुज्या लिपोय गोपांक तुज्या लिपोय. सुमेस्त आमी उबी रावया. देवाच्या उतराचो नियाळ करच्याक आमकां समयायती करता आसतना पवित्र आत्म्याक ह्या घडी आमच्या मदें आमी येवकार करया. देवाच्या उतरांतय आमकां समी समर्पण करच्याक देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जाल्ले आमी जावच्याक पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडी आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी. देवाचे उतार नियाळ दिवच्या आमच्या बाबाचेर नियाळ करच्या आमा सुमेस्तांचेर ताचो पवित्र आत्मो जाणवा येसो आत्मो सताचो आत्मो ताच्या कृपेन जाणतिकायेन आमकां बरोवन दी म्हण आमी मागया. पवित्र आत्म्याक येवकार करया. पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये पवित्रत्म्या मुचेर देवोण ये पवित्रत्म्या मुचेर देवोण ये मुचेर देवोण ये पवित्रत्म्या मुचेर देवोण ये पवित्रत्म्या मुचेर देवोण ये. मते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 25वा अध्याय 14व्या तावन 18वें वाक्य. सर्गींचें राज अशेंय म्हणयत एका मनशाक आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याकी ताचे ताचे समर्थतेगीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तलेंतां, दुसऱ्याक 2 तलेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तलेंत. उपरांत तो पैणार गेलो. 5 तलेंतां घेतलेल्या नौकारान ती वयवटाक गेली आनी सडीत 5 तलेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तलेंतां घेतिल्ल्यान आनीक 2 तलेंतां जोडलीं. पूण 1 तलेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धन्याचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नव्या वर्साक आनी
एक 3 हप्ते लगभग आसतना आमी हरएकली नव्या वर्सा टावन उसल्या पावंडाक पावसे म्हणून मस्त जाण आमी मस्त प्लॅनिंग करनासता आनी त्या देखून आज हांव तो नियाळ करता लॉ ऑफ इन्क्रीज ह्या चडीत जावचे नियम कसलेंगे म्हणलें ह्या हो पर्यंत पळयलें जाल्यार सर्वेस्परा देवान तांच्या सामर्थ्यक प्रमाणे 5, 2 आनी 1 नाणें दिलें आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एकल्यांकी एक एक या 2 या 5 या 10 नाणी दिवन आसतलीं पूण ही नाणी जें कितें म्हाका तुका दिलां आमच्या जिवितांत तें कशें सडयत आनी पर सडयत म्हणलें सवाल आमी आज एक मोठ्यान नियाळ करतले हांव मोगाच्यान आनी जें कितें आमी नियाळ करता तें आमी पालन करतले हांव आनी मुखल्या वर्साचें आमचें जिवन उसल्या पावंड्याक पावोवंक म्हणून आमचे सगळ्यांचे अत्रेग हर एकल्यांकी आमचें बिजनेस बरें जायचें उसल्या पावंडाक पावोंक जाय आमचें कुटुंबा जिवीत आमचें कुटुंब उसल्या पावंडाक पावोंक जाय आमची भलायकी बरी जाय आमचें वृत्ती बरें जाय आमचें नांव उसल्या पावंडाक पावोंक जाय हर एक संगती आमचे तें आसा त्यो उसल्या पावंडाक पावोवंक आशा तरी पूण तें कशें करीचें म्हणून आमकां सारकी आमकां त्या विशयांत नियमां सारकी नेणा आशिल्ल्यान मुस्तुपटी आमी उड्डाता तरी पूण आमकां पावोवंक जाता ना थोडे फावटी चड केचे कडेन आमचें उणें जावन येता त्या देखून थोडीं नियमां आत्मीक नियमां खंयच्या प्रमाणे आसात म्हणल्या विशयांत आमी एक मोठो नियाळ करता पयल्यान पयलें आमी आमकां कितें बी आसा म्हणलें रेकॉग्नेशन या कन्नडान गुरुत्विके म्हणटा या आमी कोंकणीन जावंक पुरो गुमान खंयचें म्हाका बी आसा म्हणजे तें कालें आसा गे म्हणलें एकल्याक मस्त उलोवचें जावंक पुरो एकल्याक मुखेलपणाचें जावंक पुरो एकल्याक इल्लें पोखरी करचें जावंक पुरो एकल्याक सिंगींग जावंक पुरो एकल्याक डान्स जावंक पुरो एकल्याक खेळ जावंक पुरो एकल्याक वाचचें जावंक पुरो एकल्याक आत्मीक संगतीन जावंक पुरो हर एकल्यांक विविध संगती ल्हानपणा आसतना सुद्दां आमकां आसात आनी आतां जाल्यार थोड्यो संगती आजिकी आसात आजिकी आमचें म्हणलें थोडें ब्रँड आमचें तें म्हणलें आसा पूण जें कितें आमचे कडेन आसा तें इल्लें जावंक पुरो उडासतोरा व्हडलें ना पूण इल्लें आसा तरी तें सोदून काडचें मस्त गरजेचें खंयचें आसा म्हणलें आमी चिंतून आटावचें गरजेचें उदाहरणाक दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 4थ्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता एक विधव एलिशा कडेन म्हणटा म्हजो न्हवरो सरला तो मागण्यांत आसलो दोगांय भुरग्यांक आतां गुलामाक व्हरूंक म्हणून रीण दिल्लें मनीस आयल्यात आनी थवळ एलिशा एक सवाल विचारता आनी तें जावन आसा दुसरें वाक्य एलिशान तिका विचारलें हांवें तुका कशें कुमोक करीत तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण म्हाका सांग तिणें ताका जाप दिली तुज्या साकरणे कडेन तेलाची एक भरणी शिवाय हेर खंयच ना हांगा पळया तिणें जाप दितना ती दुबळी तिका सांगयतालें म्हणजे खंय ना म्हणून तिका सांगयत आसलें कांय ना म्हणून तिणें सांगो ना उडासतोरा कांय ना म्हणून तिणें सांगो ना तिचेर निजायकी सोलवाल्या खंगाल जाल्या पुरा ना तरी पूण ती सांगता म्हजे तुज्या साकरणे कडेन तेलाची एक भरणी आसा आज हांवें तुवें उडास करी जाय मस्त सांगतेनी म्हाका तुका डार्क दिसता जावंक पुरो काळो दिसता जावंक पुरो म्हजें तें उजवाडाचें म्हजें म्हणलें कितें आसा इल्लेशें जावंक पुरो तें व्हडलें न्ही इल्लें जावंक पुरो पूण कितें आसा तें पयलें हांवें तुवें गुमान धरी जाय आनीक आमी जाणाव जेजून 5,000 लोकांक वाडटा आसतना थंयसर लोकांक जेवण दिता आसतना आतां कितें करचें इतलो लोक आसा पुरो म्हणटा आसतना थंयसर आकलो तें जुवांवच्या 6व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा हांगा कोण एकल्याक भुरग्या लागीं 5
जवाचे उंडे आनी 2 मसल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक खंय पुरो म्हळ्यार ल्हानशें एक बी आसा सामोसो ओडलो आसा बी या कितें आसा तें ल्हानशें बरी ल्हानशें 5 उंडे आनी 2 मसल्यो ल्हानशें तरी पूण थिंस 5 उंडे आनी 2 मसल्यो मोगाचे न्हू 5,000 लोकांचे की 30 लोकांक पावोवंक जाता थोडे आमकां उत्त आसना आमचे तें आसचें कांय फरकट कोणना कांय प्रेजन कोणना ना म्हूण आमी चिंतचें खाल्यागी दुसऱ्या उद्देशाक आसा कोणना म्हूण हांवें तुवें चिंतचें पूण निजायकी देवाचें येवचें दुसरेंच आसता देवान तातूंतूच आमकां कितेंय करूंक शकून आसता आमी खाना शहरांत जेजूच्या लग्ना मटवान जेजून केल्लें अजाप आमी सकाळीं जाणाव थंयसर आमी पळयलें जाल्यार मोरयेन सांगलें जेजू कितें सांगता तें करा म्हणून आनी दुसरो देश हें वाक्य म्हणटा जुदेवांच्या सुद्दाचार्य दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचेत आसले पत्रांचे 6 मांडे थंय दवरले ते मांडे आसलो ते दवरलो दुसऱ्यान ते चिंताप जावंक पुरो पूण तेच मांडे थंयसर जेजून दिश्ट घालता आसतना ते उदक म्हणल्यार पांय नितळ करूंक म्हूण दवरले ते मांडे थंस जावंक पडलें वायन दिवचे एक उपयोग करचे तसले मांडे मोगाच्यान हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती आसात हांवें तुवें चिंतचें हें कांय प्रयोजनाक ना आमचें तें आसचें म्हणून पूण सर्वेस्परान ताची दयेची दिश्ट घालन आमचें तें अजाप करूंक येता आसतना थंयस कितें तुवें कांय प्रयोजन ना म्हणलें पळय थंयस वर्तें जावन वर्तें उपयोगाक पडचें हातेर जावंक शकता त्या देखून आमी उडास दवरूंक जाय आमकां कितें आसा जावंक पुरो व्हडले क्रिकेटर्स ते कांय PhD केल्ले न्ही तांचें तें आसलें टॅलंट ताणें उर्जीत केलें आज नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल प्लेयर्स ऑन बरें तें संपादन करतात डॉक्टरेट PhD फर्स्ट रँक आयिल्ले खंय सरी लेखाक नान जाल्यात ह्या बिझनेस मायंड आसचे थोडे व्यक्ती ते चड शिकोनात तरी पूण आज मुस्तू शिकलेल्यांक तांच्या कामाक ते दवरनासात कित्याक तांचें तें आसलें बी ते जाणा आसलें आनी तें बी ताणें उदक घालें गोबर घालो वाडयलें आनी तो व्हडलो रूख जावंक पावलो त्या देखून क्लासीन ते पटल्या बंकार आसले जावंक पुरो मुखल्या बंकार आसले आनी व्हडली रँकां काडली जावंक पुरो टिचरीन तांकां मुस्तवडे पटल्या बंकाच्याक मारलां जावंक पुरो तरी पूण पटल्या बंकार आसले आज समाजांत उंचल्या स्थानार आसात कित्याक तांचें तें आसचें बी कितें आसलें ताणें तें रेकॉग्नायज केलें गुमान दवरलो ताजेर आनी तांकां खंयच प्रयोजन ना म्हूण टिचरांनी मास्टरांनी ह्या कुटुंबाच्यांनी हो प्रयोजनाक ना केदाळा पळयल्यार सोन्ने मार्क्स येता तांबडे गीट घालून येता म्हूण आयिल्ल्याकच आज ताजेर कितें तो सगळो सोलून कांय ना म्हणल्या मनशाक आसलें ताणें उपयोग केलें आनी त्या खातीर तो उंचल्या पावंडाक पावलो मोगाच्यान ह्या ती उंचल्या पावंडाक पावल्या दुसरें आमी उडास दवरूंक जाय जें कितें आमकां आसा म्हूण कळटा जें कितें म्हजे कडेन तुजे कडेन आसा म्हूण कळटा ताका देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय मुस्तू ना आमचे कडेन थोड्यांनी अर्गां दिवचें मुस्तू आसल्यार मात्र आमचे कडेन इल्लें आसल्यार ताका आमी अर्गां दिवचें सवाल ना आमी पुरपुरता काल म्हणजे इतलेशें आसचें हांवें काल्याक देवाक थँक्स म्हणचें म्हणून उडास दवरा जें कितें बी तुजें तें आसा म्हूण तुका भोगता ताका तुवें ल्हानशें तरी ताका तुवें अर्गां दिवनूच सुरय जाय थँक्यू जिजस थँक्यू म्हणून रावनूच आसा जाय आनी त्या वेळा अजापां घडटात अजापां म्हळ्यार तें वाडटा आमचें तें आसलें बी वाडोवंक तें उदक कशें पृथ्वेच्या झाडांक उदक गरजेचें गे तशेंच आमच्या तें आसलें बी वाडोवंक थँक्स गिवींग मुस्तू गरजेचें मोगाचें आनी त्या देखून आमी पळयता जेजून 5 उंडे आनी 2 मसल्यो घेवन कितें केलें देवाक अर्गां दिलें आनी वांटलें म्हळ्यार ह्या दाळा ते इल्लेशें आशिल्लें की देवाक अर्गां दिवन वांटलें मुस्तू जालें ह्या दाळा म्हाका व्हडलें काम मेळचें आशिल्लें पूण म्हाका ल्हानशें काम मेळ्ळां व्हडलें काम मेळचें पूण ल्हानशें काम मेळ्ळां तरी पूण हांव अर्गां दितां त्या अर्गांच्या दितना पावराक ताज्या त्या आत्मीक नियमा प्रमाणे तूं केदाळा
अर्गां दिवनूच रावताय तुजें ल्हानशें काम तरी पूण तूं अर्गां दिताय तूं मुस्तुशायन जाताय. तुजें भुरगें बारीक धाडटें तरी पूण देवाक अर्गां दिताय. देवाक पुरपूर नासतना ओन्नी म्हाका भुरगें दिलाय तुवें त्या भुरग्याक इतलें शिकापणें आसा इतली जाणवें म्हणून आसा तुका अर्गां दिता म्हणल्यार फुडलें थंयच कांय निष्प्रयोजक म्हूण चिंतलें आमचें भुरगें जावंक पुरो आमचो मोगाचो व्यक्ती जावंक पुरो कोणीय जावंक पुरो देवाक थळ्या वेळार अर्गां दिता आसतना ते भुरग्याक जाणवाय येवन ते उसल्या पोंडाक वचोंक पावता. खंयचीय संगत फॉर एग्जाम्पल बिजनेस जावंक पुरो आमचे वृत्ती जावंक पुरो. एका डॉक्टराक मस्त पेशंट हेजे आहले पूण ताका दुगुत्त पेशंट येता दिसाक म्हणटा ताका कंगाल जावच्याक देवा म्हाका 2 पेशंट दिलाय न्ही त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणल्या वेळार तेच 2 ताणें देवाक कदळा अर्गां दिता मोगाचें न्हू तें बी वाडत वेता. आनी त्या देखून किर्तन 67 वर्स 5 and 6 5वें आनी 6वें वाक्य अशें म्हणटा राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं देवा सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं प्रत्येन आपलें पीक दिलें देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. ह्या दाळा राष्ट्रां स्तुती करूंक लागलीं प्रत्येन आपलें पीक दिलें. मुस्तुपटी आमी बरगाल येता आसतना आमी मुस्तुपटी नेगेटीव उलोवन आसता म्हळ्यार पुरपूर थावय करता पीक दिना कश्ट जाता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजेडे कांयच ना तरी थवळी तूं देवाक अर्गां दी देवा कितें आसा ताजे विशीं अर्गां दी देव थंयसर तुजें कितें बी आसा ताका बरें फळ दिता मोगाचें न्हू. आनी त्या खातीर आमी ल्हान संगतींकी देवाक अर्गां दिवंक शिकया. तिसरें उपयोग करीसय खालें करीसय आमचें असलें बी तें उपयोग करीसय. जर तर उपयोग करना जाल्यार आसलें तें ना जाता. त्या देखून आयच्या त्या ओपारींत स्वामीजी जो म्हणटा 1 नाणें आसल्यार काल जाता म्हणटा सामर्थ्याच्या 25व्या अध्यायांत 26 ते 29 वाक्य म्हणटा थंयसर नश्ट्या आनी आळशी नौकऱ्या धनी झाप दिवन म्हणालो हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुंवता आनी हांवें आश्टूंक नातले कडेन हांव आरयता म्हूण तूं जाणा आसलोय मू तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूंक नाय. हांव पाटी येतच म्हाका वाडी समेत मेळटा न्ही. खाणगे देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्यांक तें दिया कित्याक आसलेल्याक बरोवन नमतसर सडी दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्ली व्हरून सोडटले. त्या देखून उपयोग तूं केदाळा करनाय. तुजें जावंक पुरो गिफ्ट ऑफ हिलींग गिफ्ट ऑफ डिलिव्हरन्स गिफ्ट ऑफ प्रिचींग गिफ्ट ऑफ बरेंकान उलोवचें एक मोगाळ तरान उलोवचें या कितेंय तुजें तें गिफ्टां आसात तर या सगळ्यां कडेन बसून उलोवचें एक मुखेलपणाचें उलोवणें खंयचीय गिफ्टां जावंक पुरो लौकीक आत्मीक खंयचीय गिफ्टां जावंक पुरो उपयोग करीचें मोगाचें न्हू. खेदेळा तूं उपयोग करताय ताजें चड आनी चड पॉवरफूल जाता. खेदेळा चड आनी चड आळसोन वळसोन तें चड आनी चड जाता त्या दाळा तो महा वळो जावंक पावता. त्या देखून उडास दवरया आमच्या जिवितांत जें कितें ल्हान संगती आसा तरी आमी जाता तितलें उपयोग करूंक पळया. कित्याक म्हळ्यार मुस्तुबोटी आमी कशें आसता म्हळ्यार ल्हान शिनिंगी नाका थंयच दवरया म्हणून लॉंग कार्ड इतलें घट आशिल्लें तें उपयोग करनातल्यार ताका रस्ट येता. काल तुक्क हिडूं म्हणटा कन्नडांत आमी निंगी तें प्रयोजनाक पडना. लॉंग कार्ड इतलें घट समेत मागीर हांवान तूं खंय. त्या देखून थोडे उतार आसा मनशान उसल्या पोंडाक उबोन वचायचंय. उबोन वचूंक जायना जाल्यार एटलिस्ट धांवून म्हणी वचूंक प्रयत्न करीत. धांवून वचूंक जायना जाल्यार एटलिस्ट सोलोवन म्हणी वचाचें खंय. सोलोवंकय जायना जाल्यार लोळोवन म्हणी वचाचें काय लोळोवन रोल जावन म्हणी वचाचें म्हळ्यार ओट्टारे मनशान आपणाक उपयोग करीत मुखार वचूंक प्रयत्न करीत जाय. त्या दाळा मात्र तूं उंचल्या पोंडाक वचूंक शकता मनीस आपल्या जिवितान. चवथें मोगाचें न्हू विश्वासीपण आसा जाय. विश्वासीपण आसा जाय. फेथफुलनेस आसा जाय. मुस्तुबोटी आमी चिंतचें आमी फेथफूल आसा जें म्हूण ना विश्वास आसा जें म्हूण ना म्हणून पूण केदाळा मनीस विश्वासी जावन देवाक आनी हेर मनशा लागीं विश्वासी जावन जियेता ताका आत्मीक नियमा प्रमाणे देव उंचल्या पोंडाक पावयता. सांलुकाच्या 16व्या अध्यायांत 10 ते 12 वाक्य म्हणटा जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी
जो कोण ल्हान संगतीनी अनितेसो तो व्हड संगतीनी अनितेसो. जर फुडकिरे ग्रेसकायच्या चालावणेंत तुमी फातेणेचे जाल्या नंतर खरी ग्रेसकाय तुमच्या आदीं दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आनी जर फेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी फातेणेचे जाल्या नंतर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. अनेकल्याची वस्तू अनेकल्याची संगती चिंत्या एकलो भाड्याक रावला धन्याचें घर हांव भाडें दिताना म्हणून ताणें भाडें दिवचें उपयोग केल्ल्याक मात्र तरी पूण चिंता कितें थोडे फावटी सगळें गरज फाड करून घालतात थोडे कडेन. या आमकां एक कार आमकां कोण आमचो इश्ट गे या कोणी आमकां ड्रायव्ह करूंक दिता ताजें कार वट्टरे व्हरता हांव वट्टरे ब्रेक घालता वट्टरे कार यूज करता हांव कार तें बऱ्या तरान आमी फाटी हाडलें ना. जावं करो आमचे लागीं कोणें म्हणी एक विश्वासान आमचे कडेन खंयचें काम दिलां तें काम दितना आमी सारके रितीन तें करिना मोगाचें न्हू. विश्वास येना. जावंक पुरो तो जावंक पुरो तें डॉक्टर जावंक पुरो चार्टर्ड अकाउंट जावंक पुरो वकील जावंक पुरो या खंयचोय वृत्ती असो जावंक पुरो खंयचोय बिजनसमॅन जावंक पुरो कसलेंय काम जावं दी केल्लें काम तें विश्वासपणान ना तर थंयसर आशिर्वाद उलोवंक आयकना आशिर्वाद उलोवंक आयकना. केदाळा आमच्या संबंदांत जावंक पुरो धनी व्हंकल जावंक पुरो व्हंकल न्हवरो जावंक पुरो धनी आनी कामां आसो जावंक पुरो वृत्ती आनी वेव्हार खंयच्याय जावं खंयच्याय संबंदांनी आमी विश्वासी जावंक पळया मोगाचें न्हू. आमच्या हर एका सन्निवेशांत विश्वासी जावंक आमी पळयचें. जें कितें म्हजें बी हांव उपयोग करून आसा तें बी उपयोग करता आसतना म्हज्या हर एका संगतीन हांव विश्वासी जाल्ल्या वेळार तें बी वाडत 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 येता. आनी केदाळा तें बी विश्वासपणान वाड जाता थळा व्हडलें व्हडलें कारबारेपण आमकां मेळटा. सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा जर आत्मीक जर एकल्याक कारबारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. केदाळ तो विश्वासी जाता त्या तुका कारबारेपण मेळटा. तूं सामान्य नौकर जावन आसता मुखल्या दिसांनी तुजें बी तें तुका व्हडलो कारबारी करूंक शकता. जाकोबाचो पूत झुजे एक सामान्य गुलाम जावन आयिल्लो ताजे उपरांत ताका झैलान घाल्लो एक सामान्य व्यक्ती जावन जियेलो तरी पूण तो देवाक विश्वासी आसलो. त्या देखून ताचें विश्वासीपणूच ताका एक प्रधानमंत्री इजिप्त असो करता आनी सगळ्या चरित्रेंत एक व्हडलो व्यक्ती जाता. कित्याक ल्हान ल्हान संगतींनी तो विश्वासी जावन आसलो. ताका त्या सेलयेन स्त्रियेन ताका पाड करूंक आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगलें ना ना धन्यान म्हाका सगळें कारबार दिलां ह्या घराचें पूण तुजे वेर अधिकार दिवना. हांव धन्याक मोज करना हांव विश्वासी रावतां. म्हाका कुडीक संतोश भोगूंक पुरो तरी पूण म्हजी संतोश कांय इम्पॉर्टंट न्ही. ताका हांवें ताका विश्वासी जावन रावप जाय. तो म्हाका पळयना जावंक पुरो कोणी म्हाका तुका पळयना जावंक पुरो पूण हांवें ताका विश्वासी जावन आसा जाय. कित्याक म्हजे कडेन ताणें दिल्लें काम हांवें सारकें करी जाय. मोगाचें न्हू. ल्हान ल्हान संगतींनी व्हड संगतींनी केदाळा मनीस विश्वासी रावता सर्गींच्या नियमांत सर्गींच्या नियमा प्रमाणे. हांव लौकीक संगती प्रमाणे सांगना सर्गींच्या नियमांनी तो व्यक्ती व्हरतो जाता आनी ताका उंचल्या बोंडाक देव ऑटोमॅटीक जावन ताका व्हरता. आनी त्या देखून आमी नव्या सोल्यांत पळयता मासली फक्तले व्यक्ती सामान्य व्यक्ती देवा जिजू ते विश्वासी जावन आशिल्ले आनी त्या देखून तांकां मोगाचें न्हू. शास्त्री फारीजे व्हडले व्हडले उद्देर आशिल्ले पूण तांकां कांय अजापां करूंक जावना. हे मासली फक्तले व्यक्ती सामान्य व्यक्ती सुमयान जिजूच्या विश्वासपणाक तांणी दवरल्या खातीर मस्त अजापां करतात. कोण कितलो हजार लोक तांच्या फाटल्यान येतालो जायत्या जाणांक गूण करतले जायत्या जाणांक बरें करतले. कित्याक तांचें म्हणलें कांय नातिल्लें पूण तांचे कडेन आशिल्लें मोगाचें न्हू विश्वासपण विश्वासपण. थंयसर आमी मुखार आमी पळयता पंचवें कितें आमकां गरज आसा म्हळ्यार जाणवाय वा आमी म्हणटा वर्तो उजवाड म्हणटा. वर्तो उजवाड आमकां गरज. मुस्तपुटी आमकां जाणवाय नातिल्ल्या वरवीं आमी संकश्टांत पडटा. इल्ली जाणवाय पावना मोगाचें न्हू. मुस्त जाणवाय आमकां गरज आसा. जावंक पुरो ती जाणवाय आत्मीक संगतींनी जावंक पुरो संगती लौकीक संगतींनी जाणवाय जाय. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्याय दुसरें वाक्य म्हणटा देवाक आनी आमच्या सोमयाक तुमी वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. म्हळ्यार देवाक वळखुचें म्हळ्यार कितें तूं तितलो जाणवून जावन देव कोण म्हणून आत्मीक तरान सर्वेस्पराक वळखाचें जाल्यार
तुजे ती तितली जाणवाय आसा जे सामान्य मनशाक ताका वळखोंक जायना आनी त्या देखून आमी पळयता मुस्तबोटी सांगचें आसा कावळ्या उठ्ठू रावल्यार कितें जाता कावळ्या उठ रावन उबल्यार कावळ्या तितल्यान उबोवंक जाता गिदा बरी उबोवंक जायना गिदा बरी उबोवंक जायना तुजी जाणवाय हायर लेवल वचा जाय हायर लेवल गेल्यार मात्र तुका गिदा बरी तो म्हळ्यार उंचल्या पोंडार तुका उबोवंक तुका शकता तशेंच मोगाचें न्हू आमी उडास दवरूंक जाय आमकां साबार संगतींनी कितें आमचें तें आसा तें ताळा ताळा फ्रेश जावन आसा जाय नवें 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 गुत्त आसा जाय एका हप्त्या आदलो उंडो एका हप्त्या उपरांत खावंक बरो लागना आमी पयलें भयंकर हुशार वय भयंकर हुशार आतांच्या प्रस्तुत आमकां कांय हें गुत्तू ना कंप्युटर आयलां इंटरनेट आयलां सगळें तांदून तो चलता आनी आमकां कांय गुत्तू ना आउटडेटेड जाले आमी टोटल आउटडेटेड जाले हांव खंय सर्गी हांवें उदाहरण मात दिलें तें न्ही तर साबार संगती आसात कितें नवें 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 येवन आसा ताजे सांगाता हांवें तुवें जाणवाय आपणायनातल्यार आमी फाटींच उरता जावं करो आत्मीक जावं करो लौकीक जाणवाय हांवें तुवें जोडूंक जाय मोगाचें न्हू ना जाल्यार पुस्तकां बदनेकाय मात्र आमचें तें आसता मुस्तपुटी क्लासीन फस्ट येयलो म्हणल्यार ताका बारी मर्याद दितात पूण ताका नॉलेज आसची पुस्तकां बदनेकाय मात्र जाणवाय सामान्य ना ती जाणवाय न्ही मोगाचें न्हू जाणवाय दुसऱ्यांच जावन आसा तुमी जाणात त्या हंताची जाणवायक हांवें तुवें प्रयत्न केल्यार मात्र आमकां उंचल्या पोंडा पळोवंक जाता आनी पयत पुस्तक म्हणटा इल्ली जाणवाय आसल्या पळोवना पूर्ण जाणवाय जाय सांग कोरीन घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 8वें अध्याय 2रें वाक्य म्हणटा कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जाल्लें फावो तें बरें जाणा जावंक ना म्हाका इल्लें गुत आसा न्ही तुजें बी फुल्ल बरो रूख जावन बरीं फळां दी जाल्यार तुका जाता तितलें चड आनी चड तुवें जाणा जावंक तुज्या शेतांत तुवें तें पळय जाय तें मात्र तूं वचताय कुडीक आमी ड्रेस घालता आमकां बारीक खुशी कुडीक बरें बरें सुबीत उस्तूर घालूंक कोणें एकल्यान सांगलें कुडीक उस्तूर घालच्या पयलें मोतीक उस्तूर घालीचें खंय म्हळ्यार मोत तुजें शार्प आसल्यार तुज्या तोंडार फुल्ल ग्लो आसता म्हळ्यार तें काले म्हणटा ताका प्रकाश आसा मोत एक पयले मनशान उस्तूर घालीचें खंय उपरांत कुडीक घालीचें खंय त्या दाळा मात्र मनीस मुस्तो सोबाय मुस्तो मर्याद गानान आनी मनान जियोंक शकता मोगाचें न्हू मोलादीक कितेंय तूं करताय जाल्यार तुका मान मेळटा जर तर कितलें गरजेचें तितलें मात्र हांव करता म्हण जाल्यार तूं गुलामा बरें जाताय मुस्तपुटी आमी कालें करता म्हळ्यार आमच्या जिवनांत इतलें गरजेचें म्हाका इतलें मेळ्ळ्यार पुरो इनकम हांव देखून इतलें करता हांव आरामेर आसा दीस येतना तूं गुलाम जावन तुवेताय जर तर तूं मोलादीक संगतीन उंचल्या चिंतपांत तूं भरताय जाल्यार तुका मान गौरव तुका जिवितांत मेळटा आनी उंचल्या पावंडाक तूं पावताय सोवी संगत उतरांची सकत जाणवाय आसा सोमा मुस्तरांक जाणवाय आसा पूण उतरां सारकी नात मोगाचें न्हू उतरांत तुज्या आसा सकत म्हणटात उतरांत आसा मांस आनी हाडां ती कितेंय करूंक शकतात पॉवरफूल जावन आसात उतरां तुवें सकारात्मक उतरां उलय जाय तूं खंयच्याय एका फिल्डांत आसाय तर तुजें बी वाडाचें जाल्यार तुज्या झाडा विशयी तुज्या बिया विशयंत तुज्या क्षेत्रा विशयंत सकारात्मक पॉझिटीव तुवें प्रवाद करत आसा जाय उंचल्या पावंडाक तुवें प्रवाद करी जाय नकारात्मक तरांनी आमी पळयता थंयसर एजराच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 14वें वाक्य अशें म्हणटा जुदेवांच्या मलगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत प्रगती बरी केली हग्गाई आनी इद्दोसो पूत जकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें मोगाचें न्हू तें एक बांदपाचें काम सामान्य बांदपाचें काम कांय आत्मीक काम न्ही तें बांदपाचें काम आनी पयत पुस्तक म्हणटा प्रवाद्यांनी पॉझिटीव उलोवन हरयेपटी तांच्या जिबेतावन सकारात्मक उतरां येयलीं आनी तें बांदप कंप्लीट जालें मोगाचें म्हज्यान तुज्या जिवितांत जावं पुरो काजारी जिवीत बरें जाय जाल्यार हरयेपटी पॉझिटीव उलय आमच्या नवऱ्या विशयन आमच्या व्हंकले विशयन आमच्या भुरग्यां विशयन आमच्या कुटुंबा विशयन आमी बरें उलया आमची वृत्ती बरी जायची
आमचे बिझनेस बरें जायचंय, आमचे काम बरें जायचें, आमचे ऑफिस बरें जायचंय, आमचे खालेंय बरें जाय जाल्यार पॉझिटिव्ह आमी कितें तोंडांतावन जिबेतावन सकारात्मक उतरां उलयता, सकारात्मक तरान घोशण करून रावता, डिक्लेअरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. घडये 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 देवाचें तें प्रॉमिस या आमकां संबंध जाल्या त्या बियाक खंयचे संबंध आसा त्या संगतींनी हांव सकारात्मक उलयता. एकलो हॉटेल करतलो म्हणटा, स्टार्ट एक ताणें एक ल्हानशें गुड्याच्या अंगडे वयर हॉटेल केलां, तो पूण सकारात्मक सांगता, म्हजें चेन ऑफ हॉटेल्स जातालें, म्हज्या सगळ्या इंडियान म्हजें हॉटेलां जातालीं, म्हजें तें जातलें. पॉझिटिव्ह उलोवनूच रावता. त्या उतरांक सकत आसा आनी ती बळादीक जातात. तुकाच तुवें प्रवाद करून काडोवचें. तुज्या जिबे मुखांत्र पॉझिटिव्ह उलोवन, सकारात्मक चिंतप उलोवन पॉझिटिव्ह जावचें. जर तर तुमी नेगेटिव्ह उलयतात, नकारात्मक उलयतात, दीस तुमी सकयल येतात. त्या देखून उडास दवरा, पॉझिटिव्ह तरा उलोवंक. 7वें मोगाचें न्हू, सर्गींचे आशिर्वाद. हें मस्त गरजेचें. आमी कितेंय करता तरी वयर तावन आशिर्वाद आयिल्ल्या वेळार ताचें शेपूच दुसरें जाता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता, इझाया प्रवादीच्या 33 अध्यायांत 15वें वाक्य म्हणटा, पूण वयर तावन आत्म्याचो शिवर आमचेर पडटलो तेन्ना आराणें एक फळवंत मोळो जातालो आनी फळवंत मोळो एक राण जातालें. कशें पळया, एक मारू पळय, कांय ना थंय. आनी आत्म्याचो शिवर येताना पयत पुस्तक म्हणटा थंयसर फळवंत मोळो जाता आनी उपरांत तो मोळो आसलो महा एक राण जाता. कित्याक वयर तावन ताचेर शिवर येता. लाबान आनी जाकोबाक आमी जाणाव, जाकोब सगळें भियान आपणाक येसाव कालें करता म्हूण भियान धांवलो. लाबानाकर नौकर जावन तो सरवालो. पूण हो नौकर जाकोब विशयी लाबान कितें म्हणटा, उत्पत्ती ग्रंथांत 30 अध्याय 27 वाक्य अशें म्हणटा, लाबानान ताका म्हळें, लाबानान कोणाक म्हणटा, जाकोबाक म्हणटा, हांव तुका मानवालां जाल्यार तुका लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हणून ज्योतिश्य विचारून हांवें समजून घेतलां. लाबान येदो व्हडलो ग्रेस्त मनीस, ताच्या पांया मुळा कडेन धांवून आयिल्लो जाकोब आसरो दिसान आसलो, नौकर जाल्लो. आनी ह्या नौकराक ह्या लाबानान मोस करून ताची मलगाडी दूद दिल्ली. कित्याक ताका थाळो नातलो, ताका घट्ट ना, कित्याक म्हाका धाकटी दूद दिता म्हणून, कित्याक मलगाडी दूद दिला म्हणून इसारचे सकत येना असलो अस्खत जाकोब कांयच ना म्हणलो जाकोब. आज जाकोबा लागीं तस्सो लाबान कितें म्हणटा, तो म्हणटा, हांव तुका मानवालां जाल्यार तुका लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हणून ज्योतिश विचारून हांवें समजून घेतला. आज म्हजें थंय कितें आसा जाल्यार हें तुज्या वरवीं म्हाका आशिर्वाद जाला. त्या देखून तुका वयर तावन आशिर्वाद आसा, त्या देखून हांव आशिर्वाद जाला, म्हाका सोडून वचनाका म्हणटा. आनी त्या देखून पयत पुस्तक तशें आनी तो पुस्तकान उत्पत्ती ग्रंथांत 43 वाक्य म्हणटा, जाकोब भोवग्रेस्त जालो, ताजे कडेन व्हड हिंड मात्र न्ही, साकर न्ही, करी आनी गडवां आसलीं, खंय तावन आयलीं. कित्याक ताका वयर तावन ताका आशिर्वाद आशिल्लें मोगाच्यान. आब्राम सगळें ताका वचूंक सांगलें. वयता आसतना कितें आशिल्लें तेणें कांय येना, तरी पूण ताका एक आशिर्वाद आशिल्लें. तें जावन आशिल्लें 12 अध्याय 2 आनी 3 वाक्य म्हणटा, हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलें. कसलें भाग मोगाचें. आका शिराप घाल्यार तांचेर शिराप पडटा, आका आशिर्वाद घाल्यार तांकां आशिर्वाद करता. हाचेर मागचें ते लोकांनी हाच्या नांवान आपणाचेर तांचे आब्रामाच्या नांवान ती आशिर्वाद मागतात. कोण हो आब्राम? सर्वेस्परान उठ, तुज्या लोकां थावन भायर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. खंय येता कांय सांगना, ये म्हूण सांगलो गेलो. आज केदें व्हडल्या परतो व्यक्ती जावंक पावलो मोगाच्यान. त्या देखून उंचल्या पावंडाक मनशान पावो जाय. तर हांवें तुवें हर एका मनशान जर तर हायर द लेवल वचत जाल्यार कितें करीत जाय? मस्तो आसूंक पुरो, पूण प्रमुख जावन 7 चिंतपानी आमी नियाळ केलें. पयलें रेकॉग्निशन, या गुर्तूय घालचो.
या आमचे गुमान दवरचे आमचे तें कितें आसा आमचे तें कितें आसा. दुसरें जें कितें इल्लें आसा ताका आमी देवाक थँक्स दिवून रावचें. अर्गां सोमया अर्गां सोमया अर्गां सोमया म्हणून उलोवन सांगून रावचें. तिसरें जें कितें आमचे कडेन इल्लेशें आसा तें उपयोग करनत रावचें, उपयोग करनच मुखारेचें. आनी चवथें विश्वासीपणान जें कितें म्हजे कडेन इल्लें आसा तें हांवें विश्वासीपणान उपयोग करचें न्ही अविश्वासी जावन एका ल्हानशा लाभा खातीर एका कडेच्या लाभा खातीर अविश्वासी जावचें न्ही. विश्वासी देवातय विश्वासी मनशांतय जावन जें कितें इल्लें आसा तें बऱ्या तरान आमी उपयोग करूंक घेवचें. म्हजे कडेन थोड्या दिसां पयलीं एकलो म्हणून आसलो. म्हजे कडेन सुरवेक कांय येनातलें एक आयदन काडून हांव सामान्य एक ल्हानशें एक हॉटेल करूंक लागलो. पूण आज म्हजे कडेन इतलें व्हडलें बिजनस आसा की करोडांनी आसात. कित्याक सुरू केल्लें ताणें ल्हान. तो म्हणलो हांव मात मस्तो विश्वास आशिल्लो खंयसर कालीं करतना एकदम विश्वास जावन हांव करतालो. त्या देखून लोकांनी तें पळयलें आनी म्हाकाच ताणें वेव्हार दिलो. आनी मुखल्या दिसांनी इतलें जालें की हर एकल्याक हांवूच एक भरवस अशें एक तो मोस करना म्हणून लोक ताजे कडेन येवंक लागलो. विश्वास पूण. पंचवें जाणवाय. नवे येता, नव्यो संगती येतात. आमी ताजे विशयन जाणवाय जोडी जाय. आत्मीक जाणवाय जोडी जाय, लौकीक जाणवाय जोडी जाय. सवें आमची उतरां पॉझिटीव. हांव कांय ना साहेबा. तो कोणीय सांगतात तूं बारी व्हडलो साहेबा. ना 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 हांव कांय येना साहेब, हांव कांय ना बा शी हांव कांय येना. जालें टक्का करून जालें साहेबा तुवें सांगलें बरें जावन दी म्हणचें आमकां कालें जावंका आमकां कालें जावंका. तो म्हणटा न्ही ताज्या तोंडांतल्यान भायर येता ताताच तो म्हणचें आमेन म्हणचें. या आमी सांगतना आमच्या विशयन पॉझिटीव उलोवचें, आमच्या कुटुंबा विशयन पॉझिटीव उलोवचें, आमच्या भुरग्यां विशयन पॉझिटीव उलोवचें, आमच्या ऑफिसा विशयन पॉझिटीव उलोवचें, कामा विशयन पॉझिटीव उलोवचें, आमच्या सगळे संगते विशयन प्रावात आमच्या तोंडांत जिबेंतावन येवचें. फावर आमच्या जिबेन जिवीत आनी मरण आसा त्या देखून पॉझिटीव उलोवचें. सवें सत्वें न्ही सवें वय भावार्थाचें उतरां. सत्वें सर्गींची सकत सुपर नॅचरल पावराक आमी देवा लागीं मागचें. क्रिसमस लागले येत आसतना सर्वेस्परा तुजी सुपर नॅचरल पावर म्हाका दी. आमी फाटीं हांव प्रयत्न करता. सत्वें सोम्या तूं म्हाका तुज्या सक्तीन म्हाका बरो आनी ह्या मुखांतर म्हजें मुखलें वरस मस्त उंचायेचें ओठ्ठें जावंक उंचल्या पावंडाक पावोवंक म्हाका तूं उपयोग कर. ह्या मुखांतर सर्वेस्पराक मानवल्ले व्यक्ती जावन दिवटणलो दिवो जावंक आमी सगळ्यां प्रयत्न करया. आमीन. सर्गींच्या बापा आमकां आमी तुज्या हातान समर्पण करता. हांव तुजी दैवीक सकत आमचेर वत म्हूण मागता. हांव आमचें तें आसचें उणेंपण काडन तुज्या दैवीक सैमान आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. हांव जेजूच्या जल्मा दिसाक तयाराय करून आसच्या आमकां हर एकल्याक आत्मीक तरान वाडावळ लाभय म्हूण मागता. हांव समर्पण करता. हांव सोम्या आमचें कुटुंब आमच्या कुटुंबांनी हर एकल्याक तूं आपडन आशिर्वादीत कर. सोम्या हर एकल्या थंय नवो बरवसो, हर एकल्या थंय जिविताची जरवळची कृपा, हर एका व्यक्ती थंय दृढ बरवसो आनी तुजेर पातयेणी दवरची कृपा दिवन आशिर्वाद सी म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. समर्पण करता. हांव सोम्या आमची आत्मीक वाडावळ तुज्या हातीन. सोम्या आमी खंयसर आत्मीक वाडावळेन चुकोन पडल्या त्या एरियान सोम्या आत्मीक वाडावळ जावंक तुजो दैवीक आदार लाभय. सोम्या आमच्या कामांत, आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या चिंतपांत, आमच्या जाणवायेंत हर एक कडेन दैवीकपण वाळोवन दी सोम्या. आनी दैवीक वाडावळे मुखांतर आमी तुजी खुशी करूंक जाय आसलो आदार लाभय म्हण मागता. हांव हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया समर्पण करता हूं सोम्या हर एका तरणाट्यांक तुज्या हाती सोम्या जो कोण मादक द्रव्यांक बली जाला तांचे थंय परिवर्तन हाडणं त्या भुरग्यांनी कुटुंबाचो आदार जायशे मारपाड कर सोम्या तरणाट्यां थंय सोम्या तुजी वळख घालणं तांकां तुजे थंय व्हड सोम्या जो कोणाक कामाच्या सोदनेर आसा तांकां बरीं कामां मेळोवंक आशिर्वाद सी सोम्या सैरिकेच्या सोदनेर आशिल्ल्यांक जगतो सांगाती आनी सांगातीन लाबोवन कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक जाय आशिल्लो दैवीक आदार लाबोवन आशिर्वाद सी म्हण मागता हांव अर्गाचेसु 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 होगुळापचेसु 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 समर्पण करता हांव सोम्या हर एका पिडेस्ताक तुज्या हाती आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या पिडा गूण जायना म्हणल्या चिंतपानियासच्या मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्या हर एकल्यांक तुज्या हाती समर्पण करता हांव सोम्या सोम्या जेजू तांचे थंय तुजो उजवाड फांकोवन बरवशेचें किर्ण घालन तुजेर बरवसो दवरूंक जाय जाल्ली मजत तुला पळय सोम्या हर एका धाकटेरांक नर्सांक तुज्या हाती समर्पण करन हर एका पिडेस्ताक जाय जाल्ले सारके ट्रीटमेंट दिवच्या पासत तुजी जाणवाय तांचे थंय वत म्हण मागता हांव समर्पण करता हांव सोम्या पिडेस्तांची सेवा करतल्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सान्यांक सोम्या जेजू तुजें समाधान तांचे थंय वतून सोम्या जेजू तांणी खऱ्या काळजान तांची पिडेस्तांची सेवा करूंक आनी पिडेस्तां थंय तुका देखूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे एकामेकाचो मोग करूंक हर एकल्या थंय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचें संचलन आसा कर म्हण मागता हांव Apor Jesu, Apor Jesu, Apor Jesu, Apor Jesu, Apor Jesu, Apor Jesu. Apor Jesu, Apor Jesu. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या एकामेका थंय दुस्मान काय आशिल्ल्या हर एका व्यक्तीक आनी कुटुंबांक तुज्या हाती मोगळा सोम्या खंयसर दुस्मान काय आसा थंयसर तुजो मोग वाळोवन दी सोम्या दुस्मान कायेक हाडच्या हर एका दुष्ट शक्तींचे बळ तूं मोडन घाल सोम्या तूं संवसारार शांती समाधान हाडन आयिल्लो जिवंत देव सोम्या ह्या घडये तुज्या हाती त्या सर्व खोट्या शक्त्यांक नाश करच्या पासत विनवणी करता हांव सोम्या तुजे समाधानाचे वातावरण ह्या संवसारी स्थापन जावच्या पासत सोम्या खंयसर द्वेष आसा थंयसर मोग खंयसर असमाधान आसा थंयसर समाधान खंयसर भें आसा थंयसर धैर्याचो आत्मो वतून सोम्या तूं हर एकल्या थंय एकामेका मनशा गौरवान देखचे तसले बरें मन हर एका व्यक्ती थंय वत म्हण मागता हांव गुण कर जेसू, 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 गुण
कर जेसु गुण कर जेसु गुण कर जेसु मोगळा सोम्या समर्पण करता करिनातल्या सुखीक शिक्षा बघून आसच्या अवमान निंदा सोसून वरच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुवें करिनातल्या सुखी खातीर मनशान थावन सबार तरांची बेपरवा सबार तरांचे दुरसणे सबार तरांचे खेपडायो स्वीकार केले आणि त्या मारिफात एकामेका मनशांनी करच्या हर एका अन्यायांक तूं बली जालोय मोगळा सोम्या तुवें सोसुल्ल्या कश्टा मुखांत्र खंयसर अन्याय आसा खंयसर अनित आसा खंयसर वायट घडता थंयसर त्या सक्त्यांक आनी तसल्या मनोभावाच्या व्यक्तींक तुझे स्पर्श लाभून दी सोम्या परिवर्तीत कर सोम्या आणि तुझ्या माया मोगाचो स्वास तांचेर वतून सोम्या जेजू हर एका तरेची बदलावण मनशा सैमातय हाड म्हण मागता हांव. दया दाखय सोम्याची येसू दया दाखय सोम्याची येसू दया दाखय सोम्याची येसू दया दाखय सोम्याची येसू Alleluia 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 Praise Jesus Alleluia 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 मत्तेवाच्या वांजेलांत सोमी आमी वाचता आपोस्तल तूं संगता दोणीर पॉयंट करता आसतना व्हड सयत लारा त्या दोणीक मारूंक लागलीं आनी आमरी फात आपोस्तल भियेले आमी बुडतांव आमी नास जातांव म्हणल्या चिंतनान भियान तुजे सरशीं ते आयले मोगळा जेजू ह्या संवसार म्हणल्या दर्यांत आमचे पॉयंट सरता आसतना ह्या संवसार म्हणल्या ह्या दर्यांत आमचे जिवीत आमी जिवोवचे प्रयत्न करता आसतना सबार पोटी असली भिरांकूळ लारां आमच्या जिवितांत मारतात आनी आमरिफात सबार पोटी आमी निराशी जाता आमी भियेतांव आमी खंगल जाता आमी रडतांव आमी भोब मारता पण ह्या घडये सोम्या येवकारिस्ता थंय तुजेर आमची दिश्ट आमी लायता आसतना आमच्या दोणीर तुजें सांगतपण आमी भोगचें प्रयत्न करी जे म्हूण तूं आमकां भरवसो दिताय ह्या घडये आमच्या जिवितांत मारची ती हर एक लारां तुज्या पांयां आमी समर्पण करता प्रत्येक करून आमच्या जिवितांत पिडा शिड्यांची लारां मारच्या मुखांतर जायत्या कुटुंबांनी आज भोगोस्तळू देल्या तांच्या जिवितांत ती स्वप्नां पयस जालीं आसात तांच्या जिवितांत संतोष नापायस जाला मोगळा जेजू पिडेन कश्ट नासच्या दुखांत आसच्या हांतुळणार आसच्या कॅन्सर आनी मारेकार इतर पिडे मरिफात कंगल जाल्ल्या निराशी जाल्ल्या हर एक बोवाडत्याचो उगडास काडून सोम्या तांच्या खातीर ह्या घडी आमी प्रत्येक करून मागता सोम्या तूं जावन आसाय दैवीक वयस भियेल्ल्या शिसांक हांव तुमचे संगत आसा म्हणली तुमी बासवणी दिली तुमी बिजूड कित्याक भियेल्यात कित्याक हांव तुमचे संगता आसुल्लो म्हूण तुमकां कळीत नांगी मोगळा जेजू आज ह्या आराधना वेळार हर एक पिडेस तसो उगडास काडून तूं आमचे संगता आसाय म्हणलें धैर्य तांकां दिवच्याक आमी प्रयत्न करता आसतना सोम्या तुज्या लागीं आमी मागता तुज्या काकुळतिवंत मोगान तांकां बर
प्रत्येक करून गरज आसा त्या बऱ्या भलायकेचे देणे तांच्या आत्मीक झुजांत तांकां धैर्य या घडये सोम्या लाभय म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेसू आपयतसा, जेसू आपयतसा, मुझे नाव ओलो मारून. जेसू आपयतसा. या संवसारांत आमी जियेतना कुटुंबाचे जिवीत जियोंक कश्टांच्या हर एका जोड्या असो या घडी आमी उगडास काडटा. कुटुंबा समस्याचे व्हड लार आमच्या कुटुंबा जिविताक मारता आसतना मनस्तापाची, रागा मोसराची चिंतना, वांट्याचे समस्ये आनी कितें समस्ये घेवन सोम्या आमी तुज्या लागीं आयल्या. प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबा जिवितांत मनस्तापा मरिफात, रागाच्या द्वेषाच्या चिंतना मरिफात पयस सरल्ल्या वेगळ्या आसल्या हर एका जोड्याक या घडये सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तुज्या कुरपेची बेसवां तांचेर तूं वत. सांगता सोम्या जेजू भुरग्या बळांच्या आशेन आसच्या, भुरग्या बळांचे देणे मागोन आसच्या हर एका जोड्याक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तांच्या बवाडती जिविताक, तांच्या कुटुंबा जिविताक सोम्या तो संतोष, ती दादोसकाय तांकां तूं फावो कर. विविध रितीच्या समस्यांनी रेवडोन आसच्या कुटुंबा जिवीत जिवंक कश्टोन आसच्या हर एका जोड्याक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तांच्या संगता तूं राव. मोगा मायपासाचें जिवीत, विश्वासीपणाचें जिवीत तांणी जियोवच्याक गरज आसा ती आत्मीक सकत हर एका जोड्याक या घडये फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमची कुटुंबा तुका दिता, तुजे कुरपेचे गाळ बेसांव. ये जेसू, ये जेसू, दी कृपा आमच्या कुटुंबा. ये जेसू, ए जेसू, दी कृपा आमच्या कुटुंबा. आमच्या जिवितांत विविध रितीच्या लारांनी आमच्या कश्टोन जिवीत कश्टोन आसा. आर्थीक समस्या आमकां कश्टांचे जाल्यात. आमच्या भुरग्या बळांच्या फुडारा विशीं आमकां खंत उपजल्या. आमी घेतिल्लें हर एक खंयचें काम पोंताक पावतेच ना. जाग्याचे दस्तावेजाचे समस्या आमकां आसात आनी कितर समस्या आमकां आसात. कामाचे समस्या आमकां आसात. विविध रितीच्या समस्यांनी आमचे जिवीत कश्टोन आसा सोम्या. ह्या घडये तुजे समोर आसची आमी, तुज्या पांयतळी आसची आमी, तुज्या लागीं मागोन आसची आमी. आमच्या जिवितांत मारची ती हर एक लारांचे समस्ये, हर एक दुखाचे समस्ये, हर एक बेजारायेचे समस्ये सोम्या तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. हाचे मरिफात आमच्या जिवितांत बेजाराय उपसल्या, निरासाण उपसल्या, एकांतपणाचे, एकसरपणाचे समस्या आमकां उदेल्यात. मुगळा जेजू आमच्या जिविताक मारच्या हर एक लारांतावन आमकां पयस कर. तूं आमचे संगत आसाय, तूं आमकां सांबाळून व्हरताय म्हणल्या दृढ फातयेनेर, दृढ भावार्थान आमचे जिवीत सोम्या जियोंक या घडये तुजी सकत, तुजी आशिर्वादा आम्हा सोमेस्तांचेर भरपूर माफान वत म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेसू ये म्हज्या कश्टां, म्हज्या दुखान. जेसू ये म्हज्या दुखान, पिडेशिडे. जेसू ये म्हज्या पिडेशिडे संकश्टान. जेसू ये म्हज्या संकश्टान. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा. तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा. तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. सोम्याची बेसावां घेवंक आमी आयती जावया.
येत्या बोडा सक्रामेंता सुसंगनामान करूया पुरविल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सलबोन वेच्या अस्कत्विस्व्या बावरताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.